चाळ पुनर्वसन सरकारी शाळेवयल्यान आमदाराचेर केल्ले आरोप दिकाबोल करपी आसात अशें दिवचल भाजपा मंडळान म्हणलें। जाल्यार हे शाळेच्या विशया वयल्यान कोणीच राजकारण करचें न्हय अशें पालकाचें म्हणणें आसा। फाटल्या 4 वर्सांसावन पुनर्वसन सरकारी शाळेचे वर्ग भाड्याच्या जागेत चलतात, मात नवीन इमारत बांदपा खातीर कांयच हालचाली जायनात असो आरोप साळगांवचे सामाजीक वावुरपी मेघश्याम रावत हाणें केला। तसोच व्हिडिओ लेगीत सोशल मिडिया वयल्यान व्हायरल जाला। ते फाटभुंयेर दिवचल भाजपा मंडळान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हो आरोप भायर मारलो। ते दिसा ज्या पद्दतीन जे आसा मेघश्याम राऊत हेणी जे आसा पळय व्हडल्यो वल्गना केल्यो आनी जे पद्दतीन तेणी जे आसा पळय आरोप केले त्या आरोपान अजिबात तथ्य ना। कारण तो जे आसा पळय ते सगळे तितले तेणी सांगला पळय ते सगळे फटीचे आसा। हे जे आसा पळय आज दाखोवपाचो हो आमचो जो आसा पळय तो जे आसा प्रयत्न आसा। दोतोरान जे आसा पळय ही शाळा म्हणून 4.5 वर्सां जाली ते अजिबात खोटें आसा। म्हणून परत एक फावट येयलें RCC ड्रॉइंग जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना डेमोलिशनाचे एस्टिमेट तयार करपाचें एप्रुवल जें आसा धाडलें। हें डेमोलिश करपाचें एप्रुवल धाडला 17/8/24 मागीर 17/8/24 PSO आसा पळय ते अकॉर्डेड वर्क जे आसा पळय डेमोलिशनचे दिलें आनी 8/10/24 एस्टिमेट प्रिपेर जालो जे आसा पळय तो ते GPS पुनर्वसनाचें जे आसा पळय ते एप्रुवल ते मोडपा खातीर हे धाडले गेले। डिमोलिशनाक खरें जर सुरवात 29/10/25 हे बिल्डींग डेमोलिशनचे टेंडर काडलें 29/10/25 आनी तेज्या उपरांत जे आसा पळय ती ऑर्डर सँक्शन जाली आनी वर्क ऑर्डर जी आसा पळय ते समीर कन्स्ट्रक्शन हेका मेळ्ळी। 5/3/26 काम सुरू केलें आनी 28/3/26 डेमोलिशन कंप्लीट। म्हणजे आयच्यान फक्त जे आसा पळय 3.5 म्हयने जे आसा पळय ते जाले डेमोलिशन बिल्डिंगे खातीर 4,45,00,000 सँक्शन जाल्ले आसात। आतां थोड्याच दिसांनी जे आसा पळय ते भुमिपूजन जातलें आनी वेवस्थीत अशी जी आसा पळय ह्या पद्दतीची बिल्डींग जी आसा पळय ती शाळेची बिल्डींग मेळटली। पण शाळेच्या संदर्भात आम्ही पत्रकार परिषद घेतली खंय तरी व्हिडिओ व्हायरल जाता आणि आमदाराचेर आमच्या आरोप जाता डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे। तशेंच त्या व्हिडिओतल्यान अशें दाखोवन दिता की आमदार हो कार्यक्षम आसा। भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल जे काम करता ते अकार्यक्षम आसा असो दाखोवपाचो देखावो निर्माण करपाचो प्रयत्न करता। हांव ह्या गोष्टीचो तीव्र निषेध करता। खबर आसा की सगळो प्रोसेस करीत 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 माननीय मुख्यमंत्री आमदाराक सांगले की श्रावण महिन्यात त्याचो नाल फोडया म्हणून। ही मुलांना अभ्यास करण्यासाठी आहे, मैदानं ही मुलांना खेळण्यासाठी आहे। त्याला लागून मुलांच्या बाबतीत राजकारण केलेलं आम्हाला अजिबात म्हणजे मी एक पालक म्हणून मला अजिबात आवडलेलं नाही। कारण का मी पर्सनली राजकारणाच्या बाबतीत मी कोणावर कधीच मी हे बोलत नाही। कारण का प्रशासकीय कामं कशी असतात हे आम्हाला माहित आहे। आम्ही आमच्या टेक्निकल काही गोष्टी आम्हाला माहित नसतील तर आम्ही ऍडमिनिस्ट्रेशनला विचारतो। मी खूपच त्या बाबतीत अनभिज्ञ राहिलो कारण का आमची प्रत्येक वेळी शिक्षक किंवा बाकीच्या विषयी जे काय टेक्निकल गोष्टी आहेत त्या आमच्यावर होतच असतात। शाळा आहे त्याच्या बाजूलाच चिकटून माझं घर आहे। मी दिवसभर बघते मुलांचं आणि एक पालकांची अजून एकही तक्रार नाही की मुलांना इजा झाली, कुठे दुखापत झाली। आणि दिवसेंदिवस आमच्या मुलांची प्रगती फेसबुकवर तुम्ही बघतच असाल। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।